पणजेचे सफाई कामगार आपल्या काय मागण्याक लागून 5 दीस संपार गेल्ले खरे, पण आयतारा 6व्या दिसा अचकीत तांणी संपावेल्यान एका दिसाची सुटी घेतली। आयतारा खंय ते सुसेग घेवन सोमारा सकाळी बसका घेवन आंदोलनाचो फुडार थारायतले। इतले मजगती पणजी महापालिकेन काय व्हडल्या हॉटेलांचो कोयर उखल्ला, मात हेर आस्थापना आनी सामान्य लोकांच्या घराफुडें कोयर कुसता। गोयची राजधानी कोयरात दवरून सुमार 350 कामगार फाटले 5 दीस संपार आसात। आयतारा मात तांणी संपावेल्यान एक दीस सुटी घेवन सुशेग घेतलो। हे विशीं अजित सिंग राणेक विचारपाक फोन केल्यार त्याचो फोन बंद आसा। कामगारांच्या युनियनाचो सचिव म्हणटा आयतारा तांच्या संपाची सुटी। सोमारा सकाळी बसका घेवन ते आंदोलनाचो फुडार थारायतले। गोयची राजधानी कोयरात दवरून संप केल्ल्यान दिसवड्याचेर काम करपी सगळ्या कामगारांक महापालिकेन काडून उडयले। युनियनाचो फुडारी अजित सिंगान शेनवारा ही कारवाय कायद्यात बसना म्हूण सांगून आंदोलन चालूच दवरपाची घोशणा केल्ली। कामगारांक काडून आनी कांय नवे कामगार घेवनूय पणजेत पडिल्ले कोयराच्यो राशी काडपाक महापालिकेक जमूंक ना। कांय मोठी हॉटेलां सोडल्यार हेर रेस्टॉरंट, दुकानां आनी घरा फुडलो कोयर तसोच कुसता। कामगारांचो प्रश्न आनी कोयराचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। कूळ मुणकार कायद्यात केल्ली दुरुस्ती 31 जानेर मेरेन फाटीं घेवपाक गोंय सरकाराक प्रास दिवपाचें गोमंतक भंडारी समाजान थारायलां। फोंड्यां जाल्ल्या भंडारी समाजाच्या बसकेंत हो थाराव जालो। सनसेट क्लॉज सोंपतकच भाटकार कायद्यान धनी जातलो आनी लोक उक्तडार पडटले म्हूण उलोवप्यांनी सांगलें। ते उपरांत लोकांक काँग्रेसी वाली नासतली आनी बीजेपी कडेन वचून फायदो ना, ताका लागून ह्या मुद्द्याचेर समाजान आवाज काडपाचें थारायलां। जेन्ना हे सप्टेंबर 2017चो डेडलायन ह्या सरकारान दिल्या, ऑक्टोबरान हे भाटकार म्हणटाले तूं ह्या घरांतसून भायर सर, तेन्ना आमकां खंयची पार्टी आमकां सपोर्ट करूंक येतली, जावं बीजेपी येतली जावं काँग्रेस येतली। दुसरो म्हणजे आमी एक सांगता तुमकां रिजनल प्लॅन कसो ओपन केल्लो, ओपन फॉर ऑल एनजीओज, पंचायत आनी कितें, त्या टायमार जर तुमी ते जागेचोच संबंध न्हू, त्या टायमार जर ते रिजनल प्लॅन जर तुमी ओपन दवरूंक शकता जाल्यार हे विधेयक घाला तुमी। जो सनसेट क्लॉज थंयसर घातला, आतां तुजे मामलेदार थंयसर बेकार आहा बसल्या ते, पगार कोण दिता? आमचे पयशे तांकां दिता। 31 जानेवारी आसा, 31 जानेवारी डेडलायन दिली, त्याच प्रमाणे आमी बी 31 जानेवारी पर्यंत सरकाराक डेडलायन दितात की हो ठराव जो आसा तो तुमी दुरुस्ती केला तो बेगिनात बेगीन फाटी घेवचो आनी असेल त्या प्रमाणे दवरचो। घेऊया एक विराम।